हाजी फाटल्यान रावला, 2-3 फावटी तो एसेंब्लीकय उलयलो. पूण आज प्रत्येक गोष्टीक वेळ येता, तसो वेळ आयलो आनी आमकां ही बस आज MP-Z स्किमींतल्यान तानावडे सराचे कृपेन आमकां फावो जाली. पूण तांकां हांवें देव बरें करूं म्हणटा. काबरा सर आमकां आनी एक बस ट्राय करता, मिनरल फावंडेशनाच्या वतीन तांगेली ती ट्राय चालू आसा. 2021 कितें तरी अशें काबरा सर आमगेल्या सदानंद बाब तानावडेक येवन स्कूल पळोवपाक आयिल्ले. पूण आमी ते गांवठेसाक आशिल्ले, आमचे पयलींचे स्कुलाक. हें स्कूल तेन्ना कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें आनी तेन्ना तानावडे सर BJPचो गोंयचो अध्यक्ष आशिल्लो दिसता आसलो. तेन्ना हांव तांचे कडेन उलयलो, ताणें उतर दिल्लें म्हाका आपूण करतलो म्हूण कितें तेंचे खातीर. तेन्ना तांकां हांवें सांगिल्लें की सरकार तुमकां भरतलो 2022 मागीर तुमी पावट मांडचे. आनी आज ताणें दोनूय गोश्टी एक बरोबर केल्यो, आयले बी आनी आमकां एक बरें मोठें गिफ्ट घेवन आयले आमच्या भुरग्यां खातीर. सर काजळकर देव बरें करूं. आमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद आनी आमच्या भुरग्यांचे आनी पेरंट्साचे तुमकां आशिर्वाद तुमकां काबराल सरा सदांच आसतले. ऑनरेबल MP सदानंद बाब तानावडेक थँक्यू म्हणटा की हांवें ताका एक मागलेलें उतर आमचे चेतना स्कुलाक ताणें एक बस दिली आनी हांगा गरज आशिल्ली बसीची. कित्याक ही स्कूल नॉर्मल स्कूल न्ही, हें आमचे स्पेशल भुरग्यां खातीर स्कूल आनी भुरगीं खूब पयसल्यान येता. आमकां नाका स्पेशल भुरगीं जावपाक आनी, पूण जीं जाल्यार तांकां आमी टेक केअर करपाक जाय. आनी हे हेतू भितर जी चेतना एड्युकेशनल ट्रस्ट आहा, हे चेतना स्कुलाचे जे सगळे वांगडी आहा तांकां शाबासकी दिता की खूब वर्सां हे स्कुलाचें स्वप्न जें आशिल्लें तेणें पुराय केलें, न्यू इमारतीन हाडलें. आनी आतां एक खंत फक्त लास्ट टायमूय सांगलें तुमच्या माध्यमांतल्यान, आतां हांवें तानावडे बाबाकूय सांगलां की खंय तरी आमचे जे स्कुलाक हे वोकेशनल सेंटर काडपाक प्लॅन TCP कडल्यान एप्रूव जाना. विश्वविद्यालयाकूय लेटर बरयल्लें आसा, पूण तेंय बेगीन जावचें. कित्याक वोकेशनल सेंटर आतां 18 वर्सां वयर जातरी भुरग्यांक ते वोकेशनल सेंटर जर घातलें जाल्यार खंय तरी भुरगीं आपणाचें कितें तरी करून विकपाक शकता आनी आपणाचें पोट पाण्याची वेवस्था करता. हांव हेजे खातीर असेंब्लीन उलयलो, पूण आज पासून तो प्लॅनूय पास जावना. तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान आनी ऑनरेबल MPच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करतलें विश्वजीत बाबा सांगून CM सांगून जो विशय आसा हो तोडगो काडून त्यांनी सॉर्ट आउट करपाक जाय. आज इतलेंच मागता की चेतना एड्युकेशनल ट्रस्ट जे आमी म्हणटा हेचे स्कुलाक खुबशीं भुरगीं येता आनी येता तेन्ना आतां पणजेच्यान भुरगीं येता. कित्याक लागून तेणी खूब हेजेर तकली घालून जे भुरग्यांक बरें कशें जावप आनी सोसायटी भितर तांकां मिंगल कशें जावप तेजे खातीर यंत्रणा आनी बाकीच्यो गोश्टी ह्या स्कुलान केल्ली आसा. ऑनरेबल MPन सांगला की CMनी खूबदां ते चेतना स्कुलाची तोखणाय केल्या. CM स्वता हांगा 2 फावटी येवन ताणें स्वता पळयला आनी असली स्कुलां आनी गोंयान म्हणजे भुरग्यां खातीर जे स्पेशल भुरगीं आहा तांकां जावची अशें तांकां फुडें सपनान भितर तो करपाचे विचार केल्या. आमच्या मतदारसंघात 3 स्कुलां आसा, एक चेतना स्कूल, एक संजय स्कूल आनी एक लोक विश्वविद्यापीठ ट्रस्टान. ही तिनूय स्कुलां भुरग्यां खातीर खूब सर्वीस दिता. मेन म्हणटा ते मॅनेजमेंट आनी टिचर आनी तेजे हेल्पर भुरग्यांक आपणाची भुरगीं कशी बांदता आनी करून दिता म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आज आमी चेतना एज्युकेशन सोसायटी ह्या संस्थेक MPLEDच्या माध्यमांतल्यान एक बालरथ दिल्लो आसा आनी म्हाका याद जाता हांव आमचे 2022च्या निवडणुकीक जेन्ना हांगा फिरतालो निलेश बाब आमचे तेन्ना कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी तेन्ना हांव हातून चेतना ट्रस्टाच्या तेंच्या स्कुलान विजीट केल्ली आनी आज हांवें प्रत्यक्ष ही नवी बिल्डींग आज पळयली. तेन्ना हेणें फकाणांनी म्हणिल्लें की तुवें हें बस कितें तरी दिवं जाय म्हणून. जेन्ना हांव पयलीं खासदार जातकच निलेशाचें एक प्रपोजल आशिल्लें की आपल्या कुडचड्यान पयलें जर कितें करतलो जाल्यार चेतनाक स्कूल बस दी म्हणून. आनी त्यामुळे पयलीं फक्त थोडीशी डिले जाली ती थोडी येवपाक. खरें म्हळ्यार जाल्यार एक वर्स 1.5 वर्स जालें म्हाका दिसता आमी ट्राय करताले आनी त्यामुळे खूब सॅटिस्फॅक्शन दिसता की आज आमी त्या स्कुलाक ही बस दिवपाक शकले आनी खूब बरें दिसलें. कारण ओवरऑल सगळे कमिटी चेअरमॅन आनी बाकीचे मॅनेजमेंट जे आसा ते एक बऱ्या तरेन हांगा काम करतात आनी मुख्यमंत्री बऱ्याचदा उदाहरणां दिता की चेतना स्कूल जें आसा ते स्पेशल त्या दिव्यांग हांकां लागून बरें काम करता आनी हांगा येतकच खूब एक बरो परिसर दिसलो आनी सगळेच जाण बऱ्या तरेन काम करतात. म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की अंडर MPLED स्किमीच्या माध्यमांतल्यान हांव कितें तरी एखाद्या बऱ्या कार्याक मदत करपाक शकता.
थँक्यू व्हेरी मच. सर पयल्याच चेतना खूब अशी फॅसिलिटी पयल्याच अशी स्कूल आसा गोंयांक आनी इंडियेकूच दिसून येयला बट त्या बद्दल तुमचें कितें आसा? हांवें तेंच म्हणलें न्ही की कारण हांवें चेतनान 2022 निवडणुकीक विधानसभेच्या त्या वेळाचेर हांव थंय गेल्लो पण तेन्ना ते भाड्याच्या हातून बारीक आशिल्लें पण तेन्ना कितें तरी कार्यक्रमूय तांच्यांनी घडयल्लो पण प्रत्यक्ष आज ह्या हांगा भेट दितकच एक वेगळ्या पद्दतीचो परिसर म्हाका दिसलो. खूब बरें तांचें हांगा काम चल्लां आनी खास करून मुख्यमंत्री सुद्दां बऱ्याचदा चेतनाच्या संदर्भात उल्लेख करतात. स्पेशल चायल्डचें बरें स्कूल गोंया भितर जी 2-3 म्हापसा आसता म्हण आसा म्हापसाय आसा पण एक सगळ्यान गोंयचें एक बरें स्कूल आनी बरें काम करपी मॅनेजमेंट हांगा आसा आनी एक बरें दिसता की अशें काम करपाक हांगा डिवोशन जाय. स्टाफूय तसो डिवोटेड आसचो पडटा आनी मॅनेजमेंट डिवोटेड आसचें पडटा जाल्यारूच हें शक्य जाता आनी त्यामुळे एक ओवरऑल सगळें जर पळयलें आसत जाल्यार सगळेच जाण मना पासून काम करपी एक टीम म्हणून हांगा काम करता.